पीएससी पॉलिटिकल अफेअर्स कमिटीची मीटिंग सद्याक मडगांव हांगासर काँग्रेसीची चालू आसा आनी त्या वेळार मल्लिकार्जुन खरगे जे एआयसीसी प्रेसिडेंट आसा ते काल तेंची सभा जाली वेर्णा हांगासर आनी आयज जे कमिटीचे मेंबर्स आनी जे पदाधिकारी आसा तांच्या बरोबर काँग्रेस पार्टीची ही मीटिंग सद्याक मडगांव हांगासर जाली आयज. तातूर इलेक्शन स्ट्रॅटेजीज तशेंच रिव्हिविंग ऑर्गनायझेशनल सेटअप आनी एम्फसायझिंग स्ट्रिक्ट एक्शन अगेन्स्ट मेंबर्स क्रॉसिंग पार्टी लायन्स अशा तरेचो आमकां कांय गजाली तांचे जे सोर्सीस आहा तांचे कडल्यान आयकपाक मेळ्ळे की हे सगळ्यो गजाली डिस्कस जाल्यार पार्टी कशी फुडें व्हरप, पार्टीची स्ट्रॅटेजी कितें आसतली, तशेंच जे कोण पार्टीच्या अगेन्स्ट बॉर्डर लायन जी क्रॉस करता तांचेर कितें एक्शन जावपाक जाय, ह्या सगळ्या गजालीचेर ते मिटींग जी आशिल्ली. बट इंट्रस्टिंगली आदले जे प्रेसिडेंट अमित पाटकर जे आसात ते ह्या मिटिंगेक पावूंक ना. जेन्ना पणजे हांगासर अमित पाटकर मेळ्ळे आमकां तेन्ना तांकां विचारलें की बाबा तुमी कित्याक वचोंक ना, जाल्यार तांच्यांनी सांगलें की आपल्याक इन्वायटूच करूंक ना आनी आपल्याक खबर ना अशें कित्याक जाता तें. आनी जेन्ना विचारलें कित्याक इन्वायट करूंक नासतले जाल्यार तांणी म्हळें की जे आतांचे प्रेसिडेंट आसा जीपीसीसी प्रेसिडेंट गिरीश चोडणकर ते मातशे जाणटे जाले विसरले आसतले अशा तरेचो टॉन्ट तांच्यांनी मारलो. ताजे उपरांत तांच्यांनी सांगलें की आपूण रायट टायम येतलो तेन्ना ह्यो सगळ्यो गजाली उलयतले. आपले काल जी एक सभा जाली तातूंत आपल्याक एक 5 मिनटां तरी उलोवंक दिवपाक जाय आशिल्ले एज एक्स जे प्रेसिडेंट आशिल्ले जीपीसीसीचे. तशेंच तांणी म्हळें की बीएलएचो कॉन्सेप्ट आपूण बरे तरेन हांगासर राबयल्लो, सो ताज्या खातीर तरी उलोवपाक दिवचे आशिल्ले अशे तरेचो सूर आमकां थंयसर पळोवपाक मेळ्ळो. ताजे उपरांत आमी जी अंजली निंबाळकर आसा सेक्रेटरी आसा तिका विचारपाचो प्रयत्न केलो की एक्झॅक्टली कित्याक आपोवंक ना, कारण ही खूब म्हत्वाची गोश्ट आशिल्ली की जेन्ना आमी म्हणटा की एक आदले प्रेसिडेंट जे आसा तांकां आपोवंक ना जाल्यार कित्याक आपोवंक ना, जाल्यार अंजली निंबाळकर हांच्यांनी सांगलें की आमी ऑलरेडी तांकां इन्विटेशन धाडलेलें सो ते येवंक ना अशे तरेचो स्टेटमेंट तांच्यांनी दिलो. आनी की तांकां विचारलें की अमित पाटकर अशें सांगता की आपल्याक आपोवंकूच ना, सो तांच्यांनी सांगलें की तुमकां बिलीव करपाचें ताका बिलीव करा, आपले तरेन आपूण सांगलें की आमी ताका आपयल्लो आसा तो येवंक ना. सो ह्यो गोश्टी सद्याक आफ्टर द मिटींग सुद्दां पळोवपाक मेळटा जाल्यार पार्टी कशी स्ट्रॉंग जातली काय, कारण कालूच आमी पयलें 108 बीएलएनी रेजिग्नेशन दिल्लें आसा आनी पार्टी जर स्ट्रॉंग जावपाक जाय जाल्यार सगळे पदाधिकारी आसात ते एकठांय येवपाची गरज आसा. अदरवायज तुमी स्ट्रिक्ट एक्शन घेवन बाबा कित्याक ते सांगचें पडटलें, कारण कार्यकर्त्यां मदीं हो भ्रम निर्माण जातलो अरे तो पार्टेनूय आसा आनी ताका सारके मानूय दिना. सो ह्यो सगळ्यो गजाली जेन्ना एक कार्यकर्तो पळयता तेन्ना ताकाय खंय ना खंय तरी दुबाव जाता आसतलो की बाबा आपूण खंयच्या पार्टीन आहा तो सारको आसा की ना काय म्हणून. सो त्या खातीर म्हाका दिसता पार्टीच्यो ज्यो गजाली आसा त्यो बऱ्या तरेन हँडल जावच्यो अश्यो म्हाका दिसता कार्यकर्त्यांचे एक म्हणणें तरी आसतलें. बट सद्याक तरी हे उघडपणेन भायर आयिल्लें आसा की अमित पाटकर आणि गिरीश चोडणकर हे दोन गट आमकां सद्याक दिश्टी पडटा आनी ऑल इज नॉट वेल इन काँग्रेस, गोवा काँग्रेस खास करून. सो ते केन्ना बरे जातले आनी एकठांय येतले काय पार्टीची फुडली स्ट्रॅटेजी आनीक कितें आसतली ते आमकां टायमारूच पळोवपाक मेळटलें. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात GNH. दाने दाने में आरोग्य प्राप्तिरस्तु, दाने दाने में सौभाग्य प्राप्तिरस्तु, अमृत जैसा इसका स्वाद, ये है पौष्टिकता का प्रसाद, कण कण में पंचामृता, रग रग में पंचामृता, तन मन में पंचामृता, देश भर में पंचामृता, घर घर में पंचामृता प्राप्तिरस्तु. शुद्ध भी, स्वाद भी, सेहत भी, पंचामृता खाओ, हेल्थी जियो.